भाजप सरकाराचो हेतू फकत गोंय सोंपोवपाचो आसा अशें म्हणीत आमदार कार्लूस आनी भाजपाचेर उतरांचो फार पेटयले। काँग्रेसींत लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाची तांक आसा अशें हडोनचे आमदार कार्लूस फेरेरा हांणी सांगलें। जाल्यार आयुष हॉस्पिटला वेळार आयुर्वेदीक वखदांच्या नांवान वेगवेगळे घोटाळे केल्या असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकाचेर केला। लोक आयलो म्हाका सांगपाक जमीन वयल्या पयशे दिना रस्त्या पासत तो रस्तो दिवपा नाशिल्लो तो रस्तो पासून फुकट दिलो ताका कोणाची जमीन आमच्या लोकांची जमीन आनी अशे लोकांक त्रास करून आमच्या लोकांक नोकरी ना आमच्या भुरग्यांक नोकरी ना आमी बाबूची कितें करूं देखून हांव म्हणटा आमच्या लोकां पासत कोण झगडपी आहा तुम्ही जाणात पयलो लोकांक थला एमजीपी नाशिल्लो आणि एमजीपीचे सिंबल कितें पण बोगडास आहा तो आमचो शिव वयतलो दिल्ली वयतलो आमचे पासत झगडटलो हांव चड उलयना कित्याक हांव जाणा तुमी 6:15 नाहात म्हणून पण हांवें तेची एक सांगलें जाल्यार कितली गोंयचे पासत केल्या तुमकां खबर आसतलें एक 12 वर्सां पासून करूं आसना गोंय काबार करपाक गोंय विकपाक हाडली आनी गोंय हांव एक गॅरंटी दिता आनी 5 वर्सां जाल्यार गोंय काबार जातलें बेश्टे लोकांक फटयता बेश्टे लोकांक प्रॉमीस करतात तांचे दीन म्हणटात तांचे दीन कांय येना लोकांक नोटबंदी केल्या जीएसटी लायला सगळें भोंवतोय बंद केला देखून म्हाका आनी नाका दुखता सांगपाक आनी वयल्यान आतां ट्युरिजम मिनिस्टर आहा टुरिजम मिनिस्टर म्हणजे करूं जाता ह्याच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक स्वामी ब्रह्मेश्वरान आमचो तपोभुमी कुर्दई मठाचो तें म्हणल्यार कालंजीत जाला आमचे थायलंड आमचें गोंय थायलंड जालें म्हण नाका आमचें गोंय गोंय लागपाचें इशू जालो नोकऱ्याचो तेन्ना हो भाऊ सांगता की तो म्हणटा आकडे म्हणटा आपल्याकडे ना आकडे म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याक विचारात अरे पापया तूं सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो स्टेट मिनिस्टर फॉर स्टेट्स तुझ्या सायडीन प्रधानमंत्री बसता ताका मातसो एक फोन मार कित्याक प्रधानमंत्री म्हणटा तो नीती आयोगाचो हेड द नीती आयोग आनी नीती आयोगान रिपोर्ट दिल्लो आसा की गोंय नंबर 1 पोझिशनाचेर आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आज ह्या गोंयचो प्रत्येक युवक आज नोकरेक तळमळटा आज तुम्ही पळयात खंयची नोकरेक गेला जाल्यार कोण 30 लाख मागता कोण 25 लाख मागता कोण 40 लाख मागता आज सामान्य गोंयकार सामान्य मनशाक खंयच्या अडचण आज तुम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटान वचत तुम्ही करप्शन करता गोंयच्या जनतेक सांगचे की पतंजली स्टेट कितल्या 1000 कोटी आशिल्लो आनी तुका कितले 1000 कोटी मेळ्ळे कित्याक तूं तेन्ना आयुष मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना तुवें ताका लायसन दिलो तूं आज सांग की हांगा आयुष हॉस्पिटल जे जाला तातूंत तुवें कितले करोडचो स्कॅम ह्या पतंजलीची वखदां तुवें हाडून दिल्यात घातल्या फाटल्या दिसांनी तेंचो आमचे ऑफिस केलें त्या हॉस्पिटलांत जेन्ना भितर वचपाक आमचे प्रेस भावा बरोबर जेन्ना गेले तेन्ना तांकां भितर वचपाक दिवंक ना कसलो घोटाळो चल्ला थंय बाबा रामदेवाचो घोटाळो चल्ला बाबा रामदेवाची वखदां हाडून ब्लॅक विकता हे ताणें पयलीं स्पश्ट करचें